देवाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या सुन्यांच्या ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं ऐकून तुमचे सगळे असो. माझ्या बहिणीला भावनो तुम्ही खूप पाठी हे देवाचे उत्तर ऐकला. तुम्ही जाणा देखील जोना म्हणून असो देवान ताका सांगणारी जोना असो त्या व्हडल्या शहरात वच आणि त्या लोकांक सांग अरे प्राचित करात दोन करात मातशी आणि ती पातळ तुमचे सुडात रे कित्याक तुजो चड पातळ वाडलेले चड नाका जाल्ले वस्तू जाताले तिचे हो देवाचे उतर आयकोवचे आसतना तो एक बोट घेता तारवान बसता आणि आनी हिचून वता तारून ती सगळी वयतना इतले मोड वादोळ ती बोट आहा ती बरी चलताली ते सारकी कांपले आनी तांचो कॉफीत पळय आसलो ताणें सांगलें ही सगळी वस्तू भायर काडल्या उपरांत आजुनूय घालता दवरता चड म्हणे कोण कित्याक लागून हे जाता कोणें तरी कितें केलेलें आसा ते म्हळ्यार तुमच्या देवाक सगळीं जाणां उलो मार हो जुनास वचून भितर बोटीन सुसेगाद वयता घालता दवरता पूण आपूण दवरा ताका उठले तूं आनी एक खंय चल आतां करूंक जाय मातशी मागणी मागणी पळय तो म्हणून लागलो म्हाका चुडे जाता तुवें तुका पळय कित्याक हांव देवाचें उतर आयकोवचें आसतना म्हाका जाय तशें करतालो पळय म्हणलें तांकां बरें दिसा म्हणलें तें पूण सायबा म्हणटाली हे आनी कितें उडयता नाका उडयलें आपणाक सारकें थोंड जालें पूण देवान ताका सोडूंक ना देवाचें आयकून आसलो व्हडलो मासो आयलो ताका गिळलो आनी 3 दिसान ताका कोण भायर उडयलो तो बी हे भशेन देव आमी कितली बातकी जावं ताकी मीठ ताका पळय कसली पिड्यार तो आमकां सोडिना. आमी खूब फावटी म्हणटा देवान म्हाका खास लायल्या देव खास लायला आमी खास तांचेर मोडून घेता. जेन्ना आमी देवाचें आयकना तेन्ना तो शिंगाचो शेपडीचो तो रावता या तुमचे आनी तो मागीर आमकां पातकान उडयता आनी आमची जिवीत इफेक्टान घालता कोण तो आनी आमी ताचें आयकता ते भशेन जाता. तुमी खूब म्हणटले कितें वस्तू खातीर बरें पूण हें जावंक जाय की देव आमकां सोडिना आनी आमकां तो निवडटा दुसऱ्यांक बरें करच्याक हिचूनय आनी हांव जाणा तुमी खूब जाणां करता म्हणून ते कशें आयज तो एकलो फाल्याचो ताका विचारतलो बरो मनीस तो कोण म्हजो देवाक मानता तशें कितें करूंक जाय मानान एक पाड मानान एक पाड तुजो मोग करता तुजो पेलाचो करूंक जाय पेलो कोण तो ताका सांगता सामारीतकार ते पळय आहा ते सांगता सामारीतकार ते सायडीन आयलो आनी ताणें ताका परमस केलो ताचो परमस केलो आमी तेच भशेन दुसऱ्यांचो परमस करूंक जाय म्हणून जेजू सांगता. आमी खूब जाणां बरें करता पूण हिचोच ताण करता आमचे अशी करता जेजू सगळें आमी ते करूंक जाय. आमी तो जेजू सगळें करूंक ना जाल्यार सदांच आमी शीण करतले आनी इतकें गेल्लें आसा म्हाका कोणूच बरें करिना हे भशेन सगळें आमचें करता जेजू आमचें सगळें बरेंपण करता आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक
सबुरीता देव आमची काकूट करून आणि आमची पातका बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों मागुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवन भाग्यवान फ्रांसिस्काक तुवें धाडले आनी ताचे भुरगीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेन भितर घेतले. ह्याच आमच्या मोगाळ सुगुंडाची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावाक भरतल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुन्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सुखी बसून आतां देवाचें उतर आनी शिकता माहिती. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. सर्वेस्वराचे पुतर आमिताच्या पुताक जोनासाच्या कानार अशें सांगले, उठ आनी निनिवेच्या व्हडल्या शारांत वच आनी तांची खोटेपण म्हजीशी पावलां म्हूण तांकां सांग. साद घालून सांग. सर्वेस्वरा मुखार लोक पयस सरूंक जोनासान तार्शीसा पळून वचूंक चिंतलें. तो जोपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्शीसाक वचपाचें एक तारून मेळ्ळें. सर्वेस्वरा मुखार लोक पयस सरून वचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बरोबर तार्शीसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्वरान दर्यांत खोल वारो सुट्टोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुटलेशें दिसतालें. तारवटी भियेले आनी जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो बाट उणो करून तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोनास सकलार तारवाच्या तोंडार गेलोलो आनी थंय आग पडून न्हिदेक गरमेतालो. ताचेशी येवन कबितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसात तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हे वायट आमचे उपरासून गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोदती घालुया. म्हणटच तांणी सोदती घाल्यो आनी सोद जोनासाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो दंडो कितें? खंय काम आयला तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हे सगळें आमकां सांग. तांणी जबाब दिलो, हांव एक हिब्रू. दर्या आनी पृथ्वींत बसल्यार त्या सर्वेस्वराक सोदीच्या देवाक हांव भोसतां. हे आयकून तारवटी भिरांतीन कापले आनी तांणी म्हणलें, तर तुवें कितें केलां? तो सर्वेस्वराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें. कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दर्या आमकां कोण जावं आमी तुका कितें करचें? कारण दर्या अदीक आनी अदीक उचांबळ जातालो. तांणी जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दर्यांत उडयात. आनी तेन्ना दर्या तुमकां कोण जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोठ उप्रास अशें म्हाका दिसता. तोडीक पावूंक कांटेल्यांनी भात घेवन काडली, पूण सगळें निर्फळ. कित्याक दर्या तांकां अदीकूच उचांबळ जातालो. तेन्ना
तयार केली आणि जोनास तीन दीस आणि 3 राती ते मासळीच्या पोटात उरलो. सर्विसफूल मासळी कडेन उडयलो आणि मासळी जोनासाक पोटांतलो वेळेर ओंपलो. देवाची उतर दी. आयकल्ले देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोळटी पिठपणाक थांब हांवें सर्वीस कोराक कुलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलो. थंय हांवें कुलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. जबाब म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका फोंडांत दर्याच्या पोटांत शेवटिलो. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट तुजी कोसाड तुजी लाडां म्हजे वयर वेताली तशी वेताली. जबाब म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालो तुज्या दोळ्या मुखां वेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलोय. जबाब म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितर जेन्ना म्हजो जीव भिरून वेतालो तेन्ना सर्वीस कोराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी चोडून गेले म्हजी मागणी. जबाब म्हजो जीव सर्वीस कोराक तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. सगळीं उबीं रावया. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जेजूक कोसाक लावंक एका 2 शास्त्रांन उठून अशें विचारलें, गुरुजी शास्त्राचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमतीन कितें बरयल्लें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें पोर्तुगाल म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या गोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दुनियान देवाचो तूं मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी जेजून ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशें कर आनी तूं जिवीत जगतलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तुवें म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाद केलो. कोण एक मनीस जेरीकेक वचून जेरुसलेमांत देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां कोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितले कान घेवन ताका घाय पडसर मार घालो
आनी ताका अर्दो मेल्लो सो करून सांडलो आनी ते पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन घेवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोडून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीक तेवशिल्यान पावन सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन चलोन फुडें चलत रावलो. पूण एक वाटसूर सामरिकार तेवशिल्यान येतना ताचे सुशीन पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुले दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खाणावळी व्हरून ताचो परमस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें ताचो सांबाळ कर आनी कितें आपलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. येते भितर कोणेन आपूण चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयले शें तुका दिसता. ताणें जाप दिली. ताचे कांय दोया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका म्हूण सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो मोन्ये. हांव जाणो की तुमी हे भाशेन सगळीं जाणां आसात. केन्नाय देव तुमकां कितें सांगता तें तुमी आयकलां पूण तें आयकोंकूच नासले भाशेन करून तुमकां जाय ते तशें करूंक येता. मागीर ताचो परिणाम जाता. परिणाम जालो की ना मागीर तुमकां तो परतून आपल्या मार्गार हाडटा. आनी अशें आमच्या जिवितान घडलेलें आसा. पूण आमी बोबोल तेच भशेन करता. कित्याक लागून? कित्याक भितरल्यान आमी आमची चाल पळय घडोवन आयिल्ली आसा ती आमकां चालू जाता आनी त्या प्रमाणे आमी करूंक लागता. आनी वयल्यान ना करची ना म्हणटा पूण तेच भशेन करता. देव तो आमकां कितली पातकी जावं आमी तो आमच्या फाटल्यान येता. तो आमकां परतून आपल्या मार्गार हाडटा. आमकां बक्षिता, दुसऱ्यांकूय बक्षिता आनी सगळ्या जाणांक आपले कुडींत एकठांवन तो आमचे सोंशी येता. आनी पळयात आमी बरें करचे आसतना खूब फावटी पडीत आसतना रावता. हे म्हणलें पातळ आमी आमच्या मागण्यांत ते म्हणटा पयल्या आनी करूंक ना पळय ती वस्तू आमी कबूल करता. हे भाशेन खूब फावटी आमी घरार फुडें आमच्या एकामेका बरोबर पळोवंकूच नाल्या भाशेन आयकूंक ना ते भाशेन करता. करचें आसतना बरें तर आमी म्हज्या भयणाक भावांक कशे भाशेन करूंक जाय तें तुमकां हांव खरें सांगता. पयले सुवातेर आदल्या कोरांत आमी देवाक भायल्यांतल्यान भजताल्या. भायल्यांतल्यान ताचो अणभव घेतल्या. पूण नव्या कोरांत देवा बापान एक नवी कृती घडोवन हाडलेली आसा. ताणें आपल्या पुताक धाडला आमचे सारको करून आनी तो आमचें जिवीत आपणावून आमच्या सगळ्या पातकां पासून तो मेलो, विनोचून जालो आनी तो परतून आमच्या काळजांनी येवन रिगलो आसा बावतिस्मा वरवीं आनी आमकां तो आपली कुडीच सगळ्यांक बाळगून दवरता. आतां पळयात म्हज्या भयणीं, एक तुर्की मोसायले आनी आमच्या पांयांक चक्कर मारलो तरी जाल्यार आमकां रोखडेच भुकूंक लागता. आनी मागीर ताका कितें ना कितें करता, इलाज दिता. हे भाशेन आमचें सगळें घडटा गेलें. आनी जखमी जायत आनी हेचो सगळें आंग आमचें तितूरूच परमस करून बरें जायसर
आमी ताचे सुक्षे आसा तकली फोडटा जाल्यार आमी पळयात तुमचें तोंड पळय केलें हांगा पळय कितें जालें भितर आमी जाणा कितें जाता पळय तें आनी थंयसर आमी आमचें आतिसांव आसता हेच कशी देव आमकां सोडिना सगळो आमचे बरोबर आसा तो जाण आमकां कितें जाता पळय तें आनी तो आपले कुडींतल्यान आमकां सगळे जाणां उत्तून वाळगून दवरता आमी ताची सृश्टी पळय सोदून सोदता आनी मातशी ताका घायाळ करता आनी आमचीच कुडीक आमी कोण घायाळ दिता अशें सारकें ना दिसता हें कित्याक लागून घडटा आमचें सगळें कित्याक आमी सारकी भावार्थान आमचें जीव कशें आसा तें पळोवंक ना पळोवंक शकना अजून आमकां तें दिश्टी पडना हें जर आमकां दिश्टी पडत जाल्यार आमचो मनोभाव बदलतलो आमची कुडीक आमी मदत करता म्हणून दुसऱ्याक आमी पावतले आनी जेजून आमकां कितें सांगलां हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा तो आमचें सगळें आसा आनी आमी ताचें सगळें आसा आनी तशी जशे भशेन आमचे कुडीचो आमी परमस करता ते भशेन आमी एकामेकाचो परमस करूंक लागतले आनी हे भशेन आमचें जिवीत सोबीच्या राज्यांत आमी जियेतल्या आनी जेजू आमचो मस्तक आमी ताचे कुडीचे सादे कशे जीव केन्ना घडटलें आतां आमचे घरा पेरी तुवें आमी स्टार्ट करूंक जाय थंयसर आमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा पूण आमी हिजो करता तर आमकां जाय पळय तशेंच करता तें चालीक जायना आसा दुसऱ्यांक पिडापीड बी म्हाका बरें दिसता तातूंत आमकां धादोसकाय मेळटा कशें दिसता पूण हें सगळें देंवचाराचें काम तो खुशाल आसा थंयसर एकदम चड खावून उडयता फून उडयता हें जाता जाय आनी आमी ताका सहकार करता आमच्या भयणां भावनां आमचे भावार्थाचे दोळे आमी ते करूया ताचो पवित्र आमचे सगळें आसा म्हणून तुमकां सांगलाय तेन्ना आमकां एकसूय करून घाल जेजू आमचे सगळें आसा पूण पवित्र आमची मनां उजवाडाय तितलेंच न्हय आमकां तितून सांगलां राखणो दिवन दिवपाचो आसा तोय आमचे बरोबर आसा दोग जाण आसात आमचे बरोबर ते आमकां मदत करतले आनी जितली आमी बरे भशेन सगळ्यांची कितें विनोदी जसो आमी देवस केल्लो आसा तुमी तो देवस ते भशेन करच्या कळ्ळें सगळे देवता खातीर पळोवन दितले भायल्यान आनी भितरल्यान तेय घडटले सगळ्यो गजाली आमी जेजूच्या नांवांत रावंक जाय नांवान रेमणीत रावंक जाय मागीर कितें जाता आमची चिंतना भावना मागीर ती थाऱ्या जाता आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजूच्या मार्गान चलप हे तुमी आयकोंक ना आयकलां सगळें आयकलां पूण तें करच्याक आतां आमी थोडो वेळ विकून पावया सगळीं जाणां हात जोडया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता जेजूच्या नांवान सगळ्यांक भितर म्हणलें ताचें दवरलेलें आसा पूण आतां आमी परतून दवरया गोडेकारान आमकां कितें तरी नोय दाखयला आसो हें सगळें ताचें सगळें आनी आमी सगळीं मेळून जाणा कितें करूंक जाय पळय तें करून आतां आमी ताचे कडेन खातीरकायेन मागया नम्रतायेन मागया आनी आमचो मनोभाव सायबीण माय भाशेन अदीक घडून येवच्या तिचे कडेन आमी मागया हांव चाको जावं म्हजें सगळें तुज्या उपरांत सगळीं जाणां आमी म्हणया तें हांव चाको जावं म्हजें सगळें तुज्या उपरांत आनी एक फावट म्हणया परतून म्हणात हांव चाको जावं म्हजें सगळें तुज्या उपरांत आनी आमी सगळे बसून मागया खातीर आमचे
पत्नीक फुडारी आसा पाप साहेब, बिशप साहेब, पाद्री, माद्री, वडील, मायपाय हे सगळे बसून मागया ताणें खंय कोणी जेजूच्या एकवटान रावन आमकां नमुने जावचे. आमी सुजाणाक ते पळयता ते स्विकारून आमचें जेजूचें सगळें अधिकार उबी करून घेवन आमी जेजू कडेन मागया, साधन माय कडेन मागया, सांत फ्रांसीस कडेन मागया आनी आयज आमी सांत ब्रुनो हाचे ते समोरता ताचे मदतीन आमकां मेळचा आनी आमचे गिन्यान उबी उजवाडान मेळच्या आनी जेजू सारक्या मोदीक जावच्याक मागया. पूण कितली विद्वास अनाथ हे सगळें बसून मागया कित्याक ती खूब अडचणीत आसता. तांचे भोंवतणी कितें कितें जाता तें आमीच नको पूण तांचे बसून मागून देवान ताका बरे भशेन राखचें सांबाळचें तो करताच. पूण देव आमच्या मागण्याक लागून तांची सगळें बरें मेळचें ना. कितलीं जाणां आमची भाव भयणां जेजू क्रिस्ताची पाटलाव करा म्हणून हे तांकां पिडा दिता, तांकां नाका पुरो करता, तांकां धांवडां येतात, भायरां येतात, घोडयतात. ह्या सगळ्यांची काळजां तांच्या पिकाक लागून देवान ती वापरची तांच्या परिवर्तन पासून आनी सुज्ञान पिडापीड दिता ती तांचे भावार्थी दोळे एकटे करून ताकाय जेजूक पळोवन आमी तांचे पासून मागया. आनी जी कोण आमची भाव भयणां इतले पिडापीडची आसता देवान तांकांय घटाई दिवची, ओदीक ओदीक तांकां इलाज दिवन तांचेय जीव बरे भशेन राखचें सांबाळचें तांचेय पासून आमी मागया. कितलेच जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. बर्थडे, काजरचो उत्सव मनाताचो म्हणून तांचे पासून मागचें म्हणून आमकां विनंती केल्ली आसा. कितलीं जाणां दुयेंत आसा, कोणी घरांत आसा, कोणी जाणटेली आसा, कोणी तरणाटी आसा, भुरगीं आसा, हें सगळें पासून मागया. कितल्या जाणांक काम मेळना, इतलो अभ्यास केल्लो आसा काम बरें ना तांचे पासून मागया. कितलीं जाणां अभ्यास करून येतात पूण तांचे कडेन अभ्यास करूंक जायना, हुशार आसा पूण कितें तरी भितर जाय रावन तांचें मन बिलकूल अभ्यासाचेर तकलाक वयना. हें सगळें पासून मागया. खूब जाणांक परदेसांत वचूंक जाय ते खूब डिफीट जाता कित्याक आपल्या कुटुंबाक बरेपण करना घडोवन घेवच्या ते वावरून भायर वतात. तांच्या सगळ्यांचो देवान परामर्श करचो म्हणून मागया. आनी तुमची खासगी मागणी जें आसा ती आतां बापाक उबार आमकां अशें सूख जाणांची मदत करता ती देवान आशिर्वादान दवरची म्हणून मागया. आनी सगळीचे बापा ही तुवें आमची मागणी आयकल्या, जी काळजांत आमच्या आसा पळय ती, पूण तूं आमकां भरपूर बरेपण दिवंक शकता. तुजे पिता जेजू क्रिस्तान आनी आमेन. स्वीकारिए God's commandments. Thank you.
म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सगळ्या देवा बापाक मानता तशें जावण म्हाका देवा सोद मुंच्या तारोका आमा मुंच्या पासत खुर्सार म्हणून पुनर्जन्म जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागलोन फ्रांसिस्कान माप लेजोक नासतना आपलो जीव धोचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उपरांत कशे जिणेची चालीची वर्तमानाक साक्षी दिवन उदार काळजाची आमकां कोर म्हणून आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्वराच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोर पवित्र आनी सशांत देवा सोर कालेन सोर तांची क्रिस्तां आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो काय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ जिवनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुकवण करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सगुणेचो फळ आमकां लाभच्या ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवता आनी भक्तां सांगाती सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र. तुमी सगळीं उबीत राहा. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देवी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी गोबर आपलेच खुशेन गोश मोडोन सुसुरपाच्या आदी जेजू म्हणून घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही सुनेस घ्या तुम्ही खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुरू करची. ते चोरी जेवण जातोच जेजून काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासो बाबा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सुनेस घ्या आनी पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काळज नवे आनी शाश्वीत करोडाचे रोगोट पातकाचे बोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुनेस तुमच्या पासत ते वाडोवले हे म्हजे कडेन आसा. भावार्थाचो दूख भरकुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सुरक्षीत काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवपिकाराम आसूं दिसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे तुमचे विस्तार वेळची पवित्र सगळी जोड आसूं आनी लियो आमच्या बाबेवन बापा फिलीप नॅरी आनी सिमेओन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या वेजनिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान
ते आमचे भाव भयणीची कबूल कर तांकां आनी तुजे इश्टवतीन मेलिल्ल्या सुमेस्तान तुजे गरजेक तुका वळपडून फाव कर हे वेळार आमची जी कोण मेलिल्ली आसा तांचे आपोल करूया जेजू सोबे बाप्तिस्मा वरवीं ही जेजू सोडलेली ताचे पुनर्जीवनपणान आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आकार मारी देवाची माय सांगती चेकुटी भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूत आनी सर करी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत प्रमाण केली तांच्या संगाता तुजी महिमा गावन तुमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचो तुका त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां जेजू जो आमचे सगळे आसा तो आमचे सगळे गरजो कित्याक आमी ताचे कुडींतली सांगले तो आमचे सगळ्यांचो पुराव आसा पूण आमी ताका सांगता आनी हें जाय म्हणून ते सगळे तो आयकता आतां आमी ताचे कुडींत आसा तो ताका आयकप आमचेच पासत न्हय पूण संवसारांत आसा पळय कितल्याय आमच्या भाव भयणी वचत मागल्या चड करून ज्यांची घरां चलतात ती काबार जावन आनी बरे भशेन एकामेकां जेवची भाव भयणां भशेन आमच्या घरा बी आनी खूब घरां चलतात ती सारकी जावन तांणी एकामेकांचो वाद करचो जेजू सगळें आनी तांचे घरांत आमच्या सगळ्या घरांत बी आमी शांती आनी मोगान आमी जिवची म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान व्हरोन जेजू सगळें म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जावं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो दिवाळेचो जावं आमी आमचे सगळे तुजें आमची पापां वोस आनी आमकां करून सगळे स्वास वायटांतली आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत समज काय आमकां दी सुखीच्या सुखांत आनी आमच्या सुरुंडाच्या जिविताच्या येण्यान आमी परमेश्वराक लेखता पूण आमकां चुरदार खातीर सर्व पातकांतली सुखयांचो राखणांतली वाटाय सुन्याच्या क्रिस्तांतली जे दोन दितां कडेन आतां आमकां सोड आनी दाराशिल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाक खातीर दिश्टा आनी तुजी खुशी पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सशनाच्या सशनार तुजी शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया ही देवाची शैली संवसाराचे पाप करता ती शैलीच्या जेवणाक पर्यंत आमी सगळीं सुखावी क्रिस्ताची कूड आनी रोग आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळून म्हणजे जेजू हो पवित्र संस्कारान सुदारण आसाय म्हणून सोद मारता सगळे गोष्टी पावसान चोमो करता जेजू म्हज्या आत्म्यान जेवण रावपाचें ना हे वेळार गोमलीक महासभेन जेवण जायना देखून प्रत्येक कोणाक तरी म्हज्या काळजांत येवन मागता म्हज्या काळजांतूच आसले तरी हांव थोड्याक मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा जेजू सेवा करची म्हाका बेगीच दिवं नाका आमेन
गरजांनी जेजू आयिल्लो आसा तो धांपूया आनी ताच्या तर आमी पवित्र जाल्लीं आसा जेजू आमच्या गरजांनी आसा आनी जेजू जशे भशेन जॉर्दान नदीन स्नान घेवन ताचे सगळे पवित्र आत्मा आयलो आमचे सगळे पवित्र आत्मा आसा पूण अदीक जागृतायेन आमी ते भशेन जेवच्याक हांव तुमचें हें उदक पवित्र उदक स्टिरायता. Makuya. प्रीतीचे बापा भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोवन ताचे असले उर्बेवंत दर बडकोडणार आनी वीज भोग आमचे मदें उजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायल्यान तें इनाम जोडून पावोन क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं सगळे स्पोत तुमचे सगळें आसूं आनी सोड बुद्धिदात दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या उपरांत म्हणात भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय तांचो जीव जोडून नेलोय. ह्या पासो बाबान तुका स्वर्गांत नेमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर सुतोसान आनी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जनेंतल्यान आपण जाय ते सांग फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे उद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावले म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आतां आमी शेवटचें गायन घेवया. त्या उपरांत हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाकीचें सांगूंक जाय तें मागीर सांगता. एकाच पर्यान वर्शीप Santa